हळदकुंकवाच्या कार्यक्रमाक सुरुवात करूया. आम्ही गॅस्टांक पयलीं हळदकुंकू दिवन तुमकां सगळ्यांक सगळ्यांक येऊन घ्या. गोड गोड बोला. सगळ्यांक पयलीं म्हणून जाता ते लास्टाक म्हणटा. अंकिता तुला आहे मग आपला त्यांच्या किती तुला दिलो गोमंतक भंडारी समाज मुरगांव तालुका आयज सड्यार शांती मांजरेकर ताई हेंच्या घरा आयज हळदी कुकुमाची आयोजन केल्लो. हो प्रोग्रामाक खुबश्यो हांगासर महिला एकत्र येवन बऱ्या पैकी हो कार्यक्रम घडोवन हाडलेलो आसा. आमी खरेंच शांतीताईचे मनानसून धन्यवाद म्हणटा की तेंच्यांनी आयज आमकां हो मान सन्मान दिलो. की तेंच्यांनी अशी ती एक्टीव काम करता ती आनी आमची अंकिता भाभी की सगळ्यांक घेवन चलता. बारीकचे बारीक कार्यक्रम ती हांगासर बरे पैकी घडोवन हाडटा. हांव खरेंच देवा कडेन मागता की तेंच्या हातीन अशेंच फुडें सुद्दां बरे बरे कार्यक्रम घडोवन हाडचे आनी असोच आमचो समाज फुडें उरचो. हांव 15 वर्सां जालीं भंडारी समाजान जॉयन जालें आनी आमी सदांच म्हयन्याची आमी मिटींग एटेंड करता पणजे. आनी आतां 6 वर्सां जालीं हांव हे कांकणां घालपाचें श्रावणान, मागीर हळदी कुकूम, मागीर आमचे हेचे दिवे पेटोवपाचे श्रावण म्हयन्यान. हे हांव सगळे प्रोग्राम आहा पळय तितले करता. कित्या खातीर हांव एक फुडें सरलें जाल्यार म्हाज्या फाटल्यान दुसरोय लोक फुडें सरतलो. ही बायलां आमी आतां आसा ती आमची सगळीं भंडारीच आमच्या वाड्या वयली सगळीं भंडारीच ही. आनी तितून ही 2 जाणां आमकां येयली. चड बरें दिसलें. आमच्या प्रोग्रामाक शोभा येयली. आनी पयले फावटी आमकां हे सुप्रिया पयले फावटी कांकणां घालता पळय तेन्नाय आमचे प्रोग्रामाक ते हजर आसा. अशें आतां 2-3 फावटी येयलें ते आमकां. नमस्कार, हांव अंकिता अनिल साताडेकर भंडारी समाजाच्या वतीन सगळ्यांक नमस्कार करता. आनी भंडारी आयचो हो प्रोग्राम हळदी कुंकवाचो आसा तो भंडारी समाजा हितूनसून आमी सेलेब्रेट करता. हळदी कुंकूम आमी सेलेब्रेट करपाचें कारण की आमी खुबशे तशे कार्यक्रम करता. श्रावण महोत्सव, दीप अमावस्या, महिला दिन जावं आनी अनेक तशेंच काही आमच्या हांगासर घुमटाचो आमच्या भंडारी समाजाच्या वतीनसून आमी घुमटा आरती बीन तेचे क्लासीस स्टार्ट केल्या तेणी. आनी तितून हळदी कुंकूम आमी एक करता मुख्य म्हणजे सौभाग्यतेचे लेण्याचो हो प्रोग्राम. हळदी कुंकूच्या निमतान आमी एकामेकाक मेळप, हळदी कुंकवाच्या वाटेन हेतूनसून आमी एकामेकाक आमचे गिफ्ट दिवन एकामेका कडल्यान हें करप आनी एकामेकाक मेळोन आमच्या समाजाचें कितें कार्य तें फुडें व्हरपाक लागून आमी हो कार्यक्रम करता. आनी ह्या अनेकशा कार्यक्रमांसून आमी परत परत आमच्या भगिनींक आमी मेळटात. आमच्या सगळे सहेली म्हणया आमच्यो तांकां सगळ्यांक मेळप जाता. नाजाल्यार मुद्दाम आतां टीव्हीचे हें चालू आसा म्हणटरी कोण घरांतसून भायर सरना. थोडी आपल्या कामान ऑफिसान बिजी आसता मागीर घरांतल्या कामान. आमचें म्हणणें की अशे कार्यक्रम आमी सुरू दवरले चालू जाल्यार त्या निमतान तरी आमी समाजाच्या महिलांक आमी मेळटली आनी आमच्या समाजाचें कार्य खंय पर्यंत चल्लां तें तांकां कळपाचें म्हणून असो आमी सण सेलेब्रेट करता. धन्यवाद.